दुर्गानंद नाटकणी हेंच्यांनी पूर्ण ताकद लावन हो ग्रूप जो आसा हो उबो केल्लो. रेल्वे स्टेशनाचेर जशे भिकारी बसता तशा सोंग घेवप आनी थंय बसप. थंय आमच्या लक्षांत येलें की मदींच कोणाचे ट्रेनीची चेन ओडली आनी जे कारसेवक आशिल्ले ते सगळ्यांनी उडयो मारले. सगळे कपडे धरले तकलेर आनी ते लायट चुकयत चुकयत आमी त्या पाण्यान भितर देंवले. पाण्यान भितर देंवल्यावर सगळे गार जाले आमी घट. ज्या पद्दतीन लाठी चार्ज जो जाला त्या वेळाचेर जबरदस्तपणे लाठी चार्ज अनेक कारसेवकांक जे आसा ते मारलेले आसा. कारसेवकांक अक्षरशः तकलेचेर हे करून सुद्दां गुळयो मारलेले आसा. हो जो तुज्या वयर जो गुंबज आसा तो पाडल्या शिवाय हांव म्हाजी दाढी काडपाचें ना. गोंयांत त्या वेळार त्या ग्रुपाचें नांव आमी हिंदू एकजूट अशें नांव दिल्लें. आनी त्या वेळाचो आमच्या गोंयांत प्रचारक जो आशिल्लो हे दुर्गानंद नाटकणी हेंच्यांनी पूर्ण ताकद लावन हो ग्रूप जो आसा हो उबो केल्लो. आनी हो ग्रूप अशा प्रकारे उबो केलो की तो कसल्या प्रकारची संकटां जर येयली जाल्यार ताका तोंड दितलो. आनी त्यामुळे तशा प्रकारचे ट्रेनिंग्स कॅम्पांनी आमचे कॅम्प वेगळे वेगळे भरलेले गोंयांत. आनी ते वेगळे वेगळे प्रकारचे ट्रेनिंग दिवन हे गटाक तेणें त्या युवकांक सगळ्यांक जबरदस्त तयार केल्ले. म्हणजे एक इन्सिडंट म्हाका त्या हेतून याद जाता. म्हणजे आमी जेन्ना कॅम्प करताले एक दीस तो म्हणपाक की रातचे आमी भोंवपाक या. रातचे आमी गेले भोंवपाक तेज्या वांगडा. आनी मागीर ताणें खेळ सुरू केले. त्या खेळान ताणें कितें सांगलें की आपूण अमके अमके ठिकाणी कांय गोश्टी लपयल्ले आसा ते तुमी घेवन येवपाक जाय. आनी ते रातचे. आनी एक मनीस तेज्या वांगडा आशिल्लो जाका सगळें तें जंगल आनी सगळें तें खबर आशिल्लें. आनी तेणें आमकां सगळ्यांक सोडले रातचे की चला तुमकां ही गोश्ट हाडपाक जाय ही गोश्ट हाडपाक जाय अशें म्हणून सोडले. आमी जंगलान भोंवता रातभर भोंवता. म्हणजे आमची सगळी तयारी टॉर्च आसा आनी कितें आसा हें सगळें घेवन आमी जंगलान भोंवताले फोंड्या. आनी भोंवता भोंवता आमी अशा एका ठिकाणी पावले की आमी थकलेले जाम जाले. आमी बसले थंयसर. आनी मागीर दुसरे दिसा जेन्ना आमी सांगलें की आमी अशा अशा ठिकाणी भोंवताले आमगे जे कितें खेळ जो आसा तो जालो. पण जेन्ना आमी ते सांगताले कथन करताले की खंय खंय आमी कितें विश्रांती घेतली कितें घेतलें आमकां नाटकणीन तेन्ना विचारलें तुमी विश्रांती अमके ठिकाणी घेतली अमके ठिकाणी तुमी ज्या बशिल्ले तुमकां खबर आहा तुमी खंय बशिल्ले तेका म्हणून. हांवें ना म्हटलें. तुमी प्रत्यक्ष स्मशान भुमीन बशिल्ले. त्यामुळे आमच्या कांठार हांगा झाप्पूक आमकां शॉक जाले. अरे त्या वेळाचेर स्मशान भुमी बीन आमच्या लक्षांत येतलें. म्हणजे आतां आमकां तशें व्हडलें भंय दिसना पण तो काळ जो आसा त्या वेळार स्मशान भुमी आनी अशें म्हटलें सामकें थरथरताले. अशा प्रकारची स्थिती. पण अशे सगळे अनुभव दिवन अशी टीम आमची जी आसा ती बरी जाली. आनी ती अशे जे 55 जो ते म्हणटात आमू ते अशे यूथ जे आशिल्ले तेंचो प्रवास जो आसा तेंचो बॅच जो आसा हो पयलो फुडें जो आसा तो गेलो तेंच्या फुडाकारान. ते आमचे वाहिनी प्रमुख. आनी असोच हो सगळो ग्रूप बरें. म्हणजे हनुमान वारंग आसतलो तितून आनीक कोण सगळे त्या वेळाचे सळसळणारे रक्त सगळे हे सगळे जाण त्या ग्रुपान आशिल्ले. प्रवास तेणें सगळो सांगला. म्हणजे अयोध्ये कडेन पावपाक झांशी पर्यंत प्रवास जो आसा तो सगळो तेणें सांगला. त्या झांशीच्या नंतर आमी ठरयलें की आमी हे 5-6 जाण जे आसा हे कितें जालें. म्हणजे आमी घरा कडेन तशें सांगूंक नाशिल्लें की आमी अयोध्ये म्हणजे अशें अशें जातलें हें कोणाकूच खबर ना न्ही. जे कारसेवक जे घरांसून गोंयांसून भायर सरले हांकां फुडें कितें वाडून दवरलां हें कोणाकूच खबर ना. किंवा त्या प्रकारचो अनुभव हो कोणाकूच ना गोंयकाराक. चला राम मंदीर बांदपाक वचपाक जाय इतकें ठरोवन आमी भायर सरले. कित्याक त्या स्थानाचेर पावपाक कार सेवा करपाक जाय. आनी म्हणून आमी भायर सरले. झांसी पावल्या नंतर आमच्या लक्षांत येलें की हें बरें जबरदस्त आसा कितें तरी. आनी तें इतकें सोंपें ना तें आमी जशें विचार करताले. कित्याक तो पर्यंत आमी रिलॅक्स मातशें आशिल्ले. पण जेन्ना आमकां हेजो सिरियसनेस ते लक्षांत येयलो तेन्ना आमी सुरवात केली की आमी ओके 6 जाण जेन्ना आमी अशें ठरले की आमी फुडें वचप अयोध्येन वचप कितेंय जालें तरी आमी अयोध्येन वयतले आनी ती कार सेवा करतले येतले अशें जेन्ना ठरलें त्या वेळार जशें म्हटलें की आमी गट केले. दोगांचो गट. त्या दोगां जाणच्या गटान हांव आनी म्हाज्या बरोबर रुद्रेश्वर शेटये असो आमचो दोगांचो गट. तेंचे दोगांचे गट अशे आमी 6 जाण दिपक आनी हो मनोहर वजे असो त्यांचो एक गट दोगांचो असे 3 गट 2-2, 4, 6 असे 6 जाण आमी फुडें सरले.
ह्या हेतूनसून एकत्र बसप ना, वेगवेगळ्या डब्यान बसप जास्तीसून वयताना जी ट्रेन आमकां आशिल्ली ती, आनी ती ट्रेन आशिल्ली रातचे 2:30. त्या 2:30च्या ट्रेनीन आमी वसप असो प्रवास केल्लो. आमी ठरयलें की रेल्वे स्टेशनाचेर वचप, रेल्वे स्टेशनाचेर जशे भिकारी बसता तशा सोंग घेवप आनी थंय बसप, अशा प्रकारचे सोंग घेवन आमी थंय बसता. कित्याक ना जाल्यार सगळे कडेन पोलीस पहारो, पोलीस केन्नाय अटक करूंक शकताले आनी आमची वळख करून दिवप ना, अशा प्रकारचे आमी ठरयल्ले. त्यामुळे आमी दोगांनी त्या ट्रेनीन प्रवास केलो. फुडें प्रवास करतना आमच्या लक्षांत येयलें की सगळे कडेन चॅकींग चालू आसा. आतां ह्या हितूनसून कशें सुट्टले. मागीर आमकां विचारलें तुमी खंय वयता. चवकशी सुरवात जाल्या नंतर आमी अशें म्हटलें की आमी अमक्या स्टेशनार पावल्या नंतर आमी फुडें नेपाळ पर्यंत वचपाचें आसा. आमी ट्युरिस्ट आसा. आमी ह्या कारसेवकाचे भानगडीन आमकां कांय खबर ना. आनी असो करून प्रवास आमी गेलो. फुडें जसो अशें लागीं पावपा आले अयोध्येच्या फैजाबाद, थंय आमच्या लक्षांत येयलें की मदींच कोणें तरी ट्रेनीची चेन ओडली आनी जे कारसेवक आशिल्ले ते सगळ्यांनी उडयो मारल्यो. कित्याक चॅकींग जबरदस्त स्ट्रीक जावपा लागलें. जशे जशे फुडें पावताय प्रत्येक वेळाचेर पोलीस चॅक करताले. जे सांपडले जाल्यार तांकां धरताले आनी व्हरून जेलीन घालताले. त्यामुळे हे सगळ्यांसून सुटपाक जाय म्हणून अनेक कारसेवक जे आसा ते उडयो मारताले आनी पळटाले. आनी पळ्ळ्या नंतर मागीर तूं जंगल रूट आसतलो आनीक खंयचो रूट आसा ह्या सगळ्या मार्गांसून ते प्रवास करताले. तसो आमकांय मदीं हो प्रवास जो आसा तो रेल्वेनसून देंवोन प्रवास करपाचो पडलो. आमकां खबर ना कितके किलोमिटर आमी चलताले हें आमकां खबर ना. पण ज्या ज्या ठिकाणी जशें म्हटलें की वेवस्थेन सगळे लोक जे आसा स्थानीकचे लोक जे आशिल्ले हे सगळे हे प्रत्येक कारसेवकांची मदत करताले. तांकां जेवण खाण कितें वाटेक उदीक जाय आनीक कितें जाय ही सगळी वेवस्था जी आसा हे सगळे वाटेवयले लोक करताले. तांकां न्हिदपाक जाय आनीक कितें जाय ही सगळी वेवस्था लोक करताले. आनी त्यामुळे अशे अनेक कार्यकर्ते आमकां मेळ्ळे ज्यांचे आमचे कडेन परिचय सुद्दां ना, पण फक्त एक कारसेवक येयला हे रामाचें काम करपाक अयोध्येन येयल्या अशें म्हटल्या बरोबर ते सगळे सेवा करपाक तत्पर आसताले. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रवासान म्हणजे चलत आसतना सुद्दां अनेक वाटेची घरां जी आसा ह्या घरांनी जेवण आसतालें आनी कितें आसतालें सगळी सोय जी आसा ही कारसेवकांनी केल्ली. आमचो प्रवास तसो म्हणजे चलप इतके किलोमिटर हे पयले फावट आमी आयुश्यान चलताले आनी अशा भयानक स्थितीन चलताले की ज्या वेळार आमकां अटक जावंक शकता अशी स्थिती आशिल्ली. अशा हितूनसून आमी 29 तारखेच्या रातचे म्हणजे 30 तारखेक तो कार्यक्रम ठरलेलो 30 ऑक्टोबराचो. तर आमी आदल्या रातचे हे शरोय नदीच्या कांठार पावल्ले चलवन. आतां शरोय नदी आमकां पार करपाक जाय. तशें शरोय नदी आमी पार कशें करतले हो मोठो प्रश्न आशिल्लो आमच्या समोर रातच्या टायमार. हें सुद्दां म्हणजे ते रातचें वचपाक जाय ना कित्याक नाल्यार सगळे कडेन पोलीस आसा. अयोध्येक सगळे कडेन पोलीस आसा. त्यामुळे वचप कशें हो मोठो प्रश्न आशिल्लो. आनी आमी रावल्ले आतां कोण आमकां त्या वाटेन व्हरोंक शकता. आमकां त्या बाजून व्हरून पावयतले आनी आमी सुट्टले अशें आमकां दिसतालें. कित्याक आमी इतको प्रवास तर करून येयल्या, इतके चलत येयल्या, इतके सगळे कश्ट आमी घेतिल्ले आसा की आमची सेवा जी आसा ती जावपाक जाय अयोध्येन म्हणून. हें सगळें ठरोवन जर आमी येयल्ले आसा जाल्यार आमकां अयोध्येन पावपाक जाय. म्हणून ही सगळे जे हें आसा की आमकां तो हांगासून व्हरतलो कोण आनी प्रभू रामचंद्र आमकां पावले. ही आमची इच्छा जी आशिल्ली ती त्या वेळार सफल जाली. अशें जालें की त्या वेळाचेर त्या रात्रीच्या एक मनीस शरोय तरी त्या वाटेन वचपाक जेवणाचे डबे घेवन वचपाक आशिल्लो पोलिसांक. ते पोलीस कांय जी आशिल्ली ताका कांय वेवस्था दिल्ली की तांकां ते डबे व्हरून दिवपाक जाय. तेणें सांगलें की तुमी येता जाल्यार आपूण तुमकां व्हरता. आपणाक कांय पोलिसांची थंय वळख आसा त्यामुळे आपूण तुमकां व्हरता तुमी येया. आमी ओके म्हटलें. तेंची ती व्हडी म्हणजे कितें अशें तें गोल अशें तें आसतालें पाटली टायप. त्या पाटलीन आमकां तेणें ते दोगांक आमकां बसयले. कित्याक चडूय व्हरपाक मेळना ताका. तेजें तें वजन जाल्यार तें हालोवंक शकता. बरें जवळ जवळ एक 500-600 मिटर तरी आसतलें तें. हय. त्यामुळे आमकां तेणें बसयलें आनी काळोखान हें. आनी तो जसो सांगतालो की ते फोकसींग लायट जी आसा चाय हें तो सगळो सर्च लायट जी आसा ती सगळी पडटाली सगळे कडेन. कित्याक थंयसून ते मारताले ते उदकाचेर सरोय नदीचेर की कोण येता भितर कोण कितें जाता हें ते पळयताले. त्यामुळे आमकां हेणें घातलें भितर. आनी आमी ह्या वेळाचेर सगळें सामान जें आमचें आसा बॅगां आमी पयलींच दवरलेली. आमचे कडेन कांयच कपडे नाशिल्ले. आमी आमचे एका ह्या ड्रेसाचेर आमी ते भितर ते दवरले. आनी थंयसून आमी तेज्या बरोबर आमी सरकपाक लागले. सरकपाक लागल्या बरोबर आमच्या लक्षांत येयलें की भितर एक मदीं थोडेशे रेतीचो पट्टो आशिल्लो एक. त्या हेचेर पावल्या नंतर तो हें जो आसा सर्च लायट जो आसा तो आमचेर पडटा काय कितें अशें लक्षांत.
तो पळय कदें पडटले आमी देंवया हांगा टप करून पूण आमकां ताणें पटकन थंय देंवयले तेजेर आनी आपूण तो थंयसून मागीर ते अयोध्या लागीं पण थंय मदीं नदी आसा न्ही उदीक आसा तें आनी मागीर म्हणून पळयलें की तुमी आतां फाटल्यान या हळू ते लायट जें आसा पळय तें चुकया तुमी आनी तुमी भितर प्रवेश करा आपूण वयर रावता म्हणून पळय असो त्यामुळे तेजें मान्य केलें आमी आनी आतां आमी चिंतता आमी भितर वयतले कशे कित्याक कपडे तर एकूच आसा कपड्यान भितर देंवले भितर जाल्यार आमी भिजतले सगळे आनी दुसरें म्हणजे इतकी कडकडीत थंडी पाणी तर इतकें थंड की त्या हितूनसून आमी प्रवास करप कसो हो प्रश्न आमचेर पण आमी हांगासरलो थंयसरलो विचार न करता आमी सगळे कपडे काडले सगळे कपडे धरले तकलेर आनी ते लायट चुकयत चुकयत आमी त्या पाण्यान भितर देंवले पाण्यान भितर देंवल्या सगळे गार जाले आमी घट पण तशेंच आमी बुडत ती लायट चुकोवन चुकोवन बुडत बुडत दोगूय जाण त्या किनाऱ्याक पर्यंत गेले आनी थंयसर आमकां त्या पोलिसांनीच वयर काडले साप करून आनी पोलिसान वयर काडून लगेच तेंचे कडेन शॉल जे कितें आशिल्ले तें आमकां सगळ्यांक दोगांकूय गुठलेले घट कित्याक आमी ऑलरेडी घट जाल्ले आनी अशा स्थितीन आमी त्या अयोध्येन त्या वेळार पावले आनी भयानक स्थिती आशिल्ली ती आनी भितर गेल्या नंतर आमकां खंयसून फटाफट उखल्ले पळय ते घेवन गेले हनुमान गडीचेर तो जो सेंटर जो आमचो आशिल्लो त्या सेंटराचेर आमकां ते घेवन गेले 30 तारीख उजळली आनी सगळी तयारी सुरू जाली की आमकां आतां राम सेवा जी आसा ती करपाची आसा थंय वचपाचें आसा त्यामुळे तशा प्रकारची रचना कोण खंय वयतले कशे खंयचे लोक जे आसा ते फुडें रावतले खंयचे लोक फाटीं रावतले खंयच्या राज्यांतले अशें ते सगळे तेंचे थरताले आनी अशें करून आमचो जो हें जो आसा तो सुरू जालो जत्ता ताका म्हणटाले म्हणजे सगळो हें जो आसा मॉब जो आसा तो हालपाक जाय म्हणजे ते वेगळ्या वेगळ्या डायरेक्शनान ते मॉब येताले वेगवेगळ्या ठिकाणी राज्यांतले लोक येवन रावल्ले त्या हेतूनसून आनी जो मुलायम सिंग म्हणटालो आदले राती पर्यंत म्हणटालो न्ही वाक्य कितें म्हटलें आमी ते परिंदा बी पर नहीं मार सकता अशें जें वाक्य तो म्हणटालो प्रत्यक्ष 30 तारखेक लाखांनी कारसेवक थंय उपस्थित जाले म्हणजे सरकार अजब जाला आसतलें ते पोलीस तेणें हाडून दवरलेले तेय अजब जाले आसतले की इतको लाख कारसेवक अयोध्येन येयलो कसो आनी त्यामुळे हे सगळे कारसेवक हे वेगवेगळ्या ठिकाणांसून भितर अयोध्ये कडेन त्या भुमी कडेन वचपाक सुरवात केली आनी त्यामुळे मुलायम सिंगाक लक्षांत येयलें की आपूण जे हें जे केल्लें घोशणा जी केल्ली ती फेल जाली आनी त्यामुळे हे सगळे जे आसा हे फुडें येवपाक जायना तांकां देवळाच्या लागीं येवपाक जायना म्हणजे त्या स्थाना कडेन येवपाक जायना अशा प्रकारची वेवस्था ताणें केली सगळे कडेन बॅरिकेड्स लावन हें करून सगळें करून तेंच्यांनी सगळ्यांक आडोवन दवरलें ह्या सगळ्या हितून लोक आमचे सगळे जे आसा ते ढकलीत रावताले म्हणजे आमकां खबर आसा तें सिच्युएशन कशें आसता तें तेजो अनुभव आमी तेन्ना पयले फावटी घेतला हेज्या पयलीं आमकां तो अनुभव ना की त्या अशा सगळ्या रेटान आमकां धुकलपाचें आसता दुसरो आमकां अनुभव ना की टियर गॅस जाका म्हणटा आमी ह्या टियर गॅसचो आमकां केन्नाच अनुभव ना अश्रुधूर जो सोडलो वयता पळय म्हणजे अश्रुधूर सोडल्या नंतर तेजें कितें जाता हें आमकां कोणा सांगूंकच नाशिल्लें तेजे कितें भानगडी आसा त्यो ते दिसा आमकां कळ्ळें तें त्यामुळे हें सगळें करत आसतना आमी ढकल करत आसतना आमकां त्या स्थानाचेर पावपाक जाय आनी कारसेवा करपाक जाय हें जें आशिल्लें ती कारसेवा करपाक आमकां कळ्ळें की अशोक जे सिंगल जे आसा ते मोटरसायकलीन भायर सरले आनी ते त्या स्थानाचेर वचपाक भायर सरले ते गेले थंयसर त्या स्थानाचेर तेणें कारसेवा केली आनी ते परत येयले वाटेक येताना तांकां मारूय पडलो तांकां लागले तांकां लगेच एडमीट करपाचें पडलें हें सगळें आयकल्या नंतर थंयसरले सगळे कारसेवक जे आसा ते चवताळे की आमच्या प्रमुखांक हें केल्या बरोबर त्यामुळे सगळे कारसेवक तेंचे तुटून पडले पोलिसांचेर आनी हे पट जाल्या बरोबर ज्या पद्दतीन लाठी चार्ज जो जाला त्या वेळाचेर जबरदस्तपणे लाठी चार्ज अनेक कारसेवकांक जे आसा ते मारलेले आसा म्हणजे थंय म्हातारे आसा भुरगीं आसा बायलां आसा कोण ना इतको जबरदस्त मार त्या वेळार पडिल्लो आसा आनी त्यामुळे सगळे भितरले ह्या वटेन त्या वटेन धांवपाक लागले तेतून ताणें हांवें जशें सांगलें की हें जें आसा अश्रुधूर जें आसा तें ताणें सोडलें आमकां खबर ना अश्रुधूर कितें करपाक जाय आसा ते धूर येयल्या बरोबर आमच्या सगळ्या दोळ्यान गेल्या बरोबर आमी सगळें चोळपाक लागले ह्या वटेन त्या वटेन चोळटा सगळें आनी सफोकेट जावपाक लागले कितें करप तेंच खबर ना आमकां तांकां खबर आशिल्लें तेंचे काही जे लोक जे आशिल्ले पळय थंयसरले कित्याक तांकां असले प्रकार जे आसा हेजे पयलीं अनुभव आसतले तांकां तें खबर आशिल्लें तेंच्यांनी पाणी बाटल्यो ते घेतिल्ले पाणी मारल्यार तेतून हें जाता फ्रेश जाता आनी कितें जाता मागीर वोलो कपडो जो आसा ते ओले कपडे घेवपाक जाय ते घातले जाल्यार तो धूर हें जाता हें सगळें तांकां खबर आशिल्लें
त्यामुळे आमकां कांयच चान्स ना कितें करतले जाल्यार. त्यामुळे पाणी सोदता आमी, पाणी 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 करून शेवटी हांवें तर अशें पळयलां की म्हाका पाणी मेळना, पण थंय गटर व्हांवता. ह्या गटराचें पाणी घेवन आमी तोंडार मारलें सगळें. तें कितें आशिल्लें तें खबर, पण पाणी जाय न्ही, जर आमकां दोळे उगडपाक जाय जाल्यार, तर तें गटराचें पाणी मारून आमी आमची सुटका करून घेतिल्ली आसायची. अशी स्थिती जाली. आनी त्यामुळे आमी भिरखारले, ह्या वटेन त्या वटेन सगळे गेले. आनी आमी आतां हांव आनी हृदयेश एकामेकाक सोदता, खंय गेलो खबरूच ना. आमी आमच्या ज्या स्थानाचेर आमचें स्थान आशिल्लें त्या स्थानाचेर सरकपाक लागले. आनी थंय गेल्या नंतर आमी 7 सुमार रातचे थंय पावले. हें सगळें कांड जाल्या नंतर थंय पावल्या नंतर खंयसून तरी रुद्रेश्वर शेवटी थंय पावलो. आनी आमी दोग जाण आनी मेळ्ळे मरे आमी म्हणून. शेवटी आमी त्या हेजेर फुडें ठरलें, म्हणजे कितें ठरलें की आमकां परत एकदां कार सेवा सगळ्यांक करपाक जाय अशें ठरल्या नंतर आमकां रावपाचें पडलें. आनी ती कार सेवा करपाक ती तारीख जी सरलेली ती 2 तारीख ठरलेली. आनी म्हणून परत एकदां सगळी तयारी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आमकां करपाक लायली. आमकां ताणें सुचना दिली की म्हणजे कितेंय जालें समजा फाल्यां जाल्यार मनीस वळखोवपाक येवपाक जाय कोण तो. कित्याक सगळे गेल्ले ते तशेंच गेल्ले की आमी कितें जालें तरी आमी कार सेवा करतले म्हणून. म्हणून ताणें आमकां सुचना केल्ली की तुमच्या दाव्या हाताचेर तुमी तुमचें नांव आनी तुमी खंयच्या भागांसून येयला तें बरोवन दवरपाक जाय, तें बरोवपाक जाय. अशी आमची वेवस्था करून आमकां तेंच्यांनी ती 2 तारखेची कार सेवा जी आसा परत एकदां करप जें आसा तें आमी त्या दिसा भायर सरले. आनी आमकां खबर आसा तशाच प्रकारचो संघर्श आनी मुलायम सिंग यादवान त्या वेळाचेर दिल्लो आदेश जो आसा, म्हणजे तो हेलिकॉप्टरांसून भोंवन तेणें कोठारी बंदू पयले दोगांक थंयसर उडयले. आनी अशा अनेक कारसेवकांक तेणें डायरेक्ट टार्गेट, म्हणजे एखाद्या पोलिसान जेन्ना गोळीबार करता तांकां खबर आसा की गोळीबार जो आसा तो पांयां ढोपराच्या सकयल करपाक जाय, ही खरें म्हणजे. पण कार सेवकांक अक्षरशः तकलेचेर हे करून सुद्दां गुळयो मारलेल्यो आसा. आनी अशे हजारांनी कारसेवक वचून म्हटलें कितें ते आंकडे दिता. आयज आंकडे आमचे कोणाच कडेन ना ते कोण म्हणटा 100 आंकडो म्हणटा, कोण म्हणटा 200 आसा, पण जवळ जवळ 1,500 ते 2,000 कारसेवकांक तेंच्यांनी त्या वेळार मारलेले आसा. आनी मारल्या नंतर कशे ट्रकाचे ट्रक भरून हे मेल्ली मडी जी आसा ही कारसेवकांची ही हेंच्यांनी सांगल्या तशें रेतीचे सगळे साक जे आसा ते पांयांक बांदताले त्या मड्यांच्या, म्हणजे कोणाकूच कळपाक जायना म्हणून. आनी ती मडी सगळी काडून ते शरोय नदीन काडून उडयताले. म्हणजे ती मडी एकदां भितर गेली त्या सिमेंट त्या रेतीच्या वजनान की ती भायर बेगीन येवची ना. आनी तशें जेणें म्हटलें की 4-5 दिसांनी मागीर त्या बॉडीन तें उदीक फुगल्या नंतर ती फुगलेल्यो बॉडी ज्यो आसा त्यो मागीर वयर सरल्या. आनी तेजे फोटो आनी सगळे जे आसा ते मागीर पेपरांनी सुद्दां येयल्ले आसा. पण अश्यो कितल्योश्योच बॉडीज ज्यो आसा त्यो त्या वेळाचेर ह्या सगळ्या गोळीबारान ते उडयल्ले आसा. ह्या सगळ्या गोळीबारान हांव आनी हृदयेश्वर सुद्दां प्रत्यक्ष म्हणजे आमी एक अनुभव असो घेतला की आमी एकामेकाच्या फाटल्यान धांवता ते एकूण सगळे हितून. आनी आमच्या मदलो एक राम सेवक जो आशिल्लो कोण कार सेवक ताका गोळी लागली. म्हणजे रुद्रेश्वर फुडें वतलो तेच्या फाटल्यान तो आनी हांव जो आशिल्लो जाल्यार कदाचित हांवूच वचपाचो, पण म्हाज्या मदीं तो येयल्यामुळे ताका गोळी लागली तो गेलो. इतक्या भयानक स्थितीन त्या सगळ्या हितूनसून आमचो तो प्रवास जाल्लो आसा. आनी मागीर 2 तारखेचो हो सगळो हत्याकांड सगळे जे आसा कारसेवकांचे जे जाल्या नंतर म्हणजे प्रत्यक्ष कारसेवक जे गेल्ले ते रामाची सेवा करपाक त्या स्थानाचेर जे पावपाक जाय आशिल्ले ते प्रत्यक्ष सगळे कारसेवक पावले ना. आमी त्या ठिकाणी त्या वेळाचेर पावले ना. पण ह्या सगळ्या संग्रामान जो जालो हें हत्याकांड जालें हें सगळें प्रत्यक्ष पळोवपाचें आनी ते प्रत्यक्ष अनुभव सगळे जे आसा ते आमचे कडेन आशिल्ले. आतां आमी ठरोवन गेल्ले की गेले जाल्यार गेले, आमी आवय बापायक किंवा घरानूय कोणाक सांगनासले की आमी अशी स्थिती जातली हें आमकांय खबर नाशिल्ली. पण अशा सगळ्या स्थितीनसून हे सगळे आमी पळोवन आनी ते करून येयल्ले आसा. कारसेवक जेन्ना आमी परत येयले तेन्ना आमकां गोंयान हांगासरले कार्यकर्ते आसले तेंच्या लक्षांत आयलें की आमी म्हणजे म्हाज्या बरोबर रुद्रेश्वर आसलेलोच ताका बरेचशे म्हणजे त्या वेळाचेर ते हेच्यो रब्बरच्यो गोळयो मारताले. ते रब्बरच्यो गोळयो ताका बरेच बशिल्ल्यो. तेतून म्हाजे प्रत्येक वेळा तो म्हाका वाचयतालो. हें वेरी इम्पॉर्टंट कित्याक हांव ल्हान आशिल्लो न्ही तेज्या पेक्षा तो म्हाज्या पेक्षा मोठो, त्यामुळे म्हाका तो प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करतालो. त्यामुळे म्हाका न लागता ताका तो गुळयो सगळ्यो म्हणजे त्यो रबरच्यो गुळयो ते डाग बीन तो घेवन येयल्लो मागीर. आनी प्रत्यक्ष मागीर जेन्ना गोंयान बीन जाल्यार ते मॅडिकल चॅकअप हें ते सगळें आमी ते केल्लें. आनी अशी ही सगळी कार सेवा पयली जी आसा ती अशा भयानक स्थितीन जाल्ली आसा. ती स्नान आटोपले नंतर
आमी सगळे ते 1-2 किलोमिटरचे रांगेक रावले सगळे. लायन आशिल्ली रामलालाच्या दर्शनाक. आनी ती लायन सोंपता आमी आमचे दर्शनाचे वेळ आयले त्या बरोबर आमी सगळ्यांनी दर्शन घेतलें रामलालाचें. आनी हांव थंय शपथबद्ध जालो, म्हणजे पण केलो हांवें की हो जो तुज्या वयर जो गुंबज आसा तो पाडल्या शिवाय हांव म्हाजी दाढी काडपाचें ना. सबंद आयुश्यभर हो पण केलो थंय. आनी तो पण करून आमी मागीर कशें परतले तें तुमकां सांगलें. आमी येवपाची हें सगळें सांगलें. गोंयाक परतलो. मागीर हाज्या पयलीं म्हाजे लग्नाची तयारी चलताली 92 सालांक. ती लग्नाक हें करून आदी लग्न कोंडाण्याचें अशें म्हणटा आसा पळय हितून तसो हो आमकां विशय येयल्लो. लग्नाचो विशयच विसरून गेल्लो सगळें तो नाच म्हणून. आनी मागीर 92 सालांक मे म्हयन्याक म्हाजें लग्न जालें 92 सालांत आनी 13 मेक. आनी ही घटना 6 डिसेंबराक गेल्ली गुंबज ओडोवपाची पाडलो तो. ही घटना जाल्या त्या बरोबर हांवें मागीर 5-6 म्हयने गेल्ले न्ही ते जवळ जवळ जाल्यार 2-2.5 वर्सां ती दाढी म्हाजी अशी जाली. आनी ते दाढये निशीत हांव भोवल्यार उबो रावलो लग्न जाल्लो. आनी कित्येक जाण सांगताले म्हाका ना ती दाढी तुजी काड दाढी हें कर इतले उपयोग ना तुजे. म्हणजे ताका कट बी करून ते हें बी केल्लें न्ही. म्हणजे वेवस्थीत कट करून बाबा ती हें केलें आसा तशीच कशीच वेडी वांकडी कितें जालां तशेंच. म्हणजे जंगल कशें वाडटा तशें आशिल्लें ती सगळी कितें हय त्या प्रकारची दाढी आशिल्ली. आनी गुंबज ओडयलो ते दिसा 6 डिसेंबर 1992. आनी गुंबज ओडयले नंतर म्हाजी दाढी काडपाचो प्रस्न ती दाढी साफ करपाची. हांवें बरी दाढी बी बरी सुळसुळीत केली. आनी घरा कडेन गेलो. घरा कडेन गेल्यार हांव आनी पत्नी म्हाजे बिराड ते साखळी आनी दाराक उबो रावलो. टॅक टॅक करून भितर सरलो. हप्तोच भितर सरल्या बरोबर ही चक्करच पडली. आनी वोज कोण दाढीची संवय आशिल्ली ती एकदम चक्कर येवन पडली. म्हणजे असो एक इन्सिडंट तो याद उरपा सारको कितें. आनी मागीर तिका खबर आसलें दाढी वाडल्या आनी तो गुंबज ओडून अशें जालां तें तिका खबर नाशिल्लें न्ही. म्हणून ती मातशें एकदम धक्का तिका बसला आनी एकदम प्रेशर येवन ती पडली. त्या बरोबर ती एक म्हाका आठवण म्हाजी सतत उरल्या डोक्यापाची अशें जालें. तुमी आतां पळयलें की आमचे जे कार सेवक आशिल्ले ते तेन्ना 2 फावटी म्हणटा ती कार सेवा केल्लेली आसा. तेंच्यांनी एक्सपिरियन्स सांगलो ते कशे शरयूय न्हंयतल्यान गेले तांकां कितें कितें प्रसंग आयले ते. सो अशे आनीक प्रसंग सुद्दां आमी खूब जाणांचे कार सेवकांचे तुमच्या मुखार हाडपाचे आसा. राम जन्मभुमीचेर आतां ऑलरेडी देवूळ जाल्लेलें आसा आनी 22 तारखेचो त्या मुहूर्ता दिसा म्हणटा तशें देवळाचें उद्घाटन जातलें. त्या खातीर अशे प्रसंग आमी तुमच्या मुखार आनीक हाडटले. आनीक कार सेवक कशे मेळटात तो मेरेन पळयत रावा प्रुडंट मिडिया.